कुटुंब एक जमल्यावा मी घरा देवाच्या उंदोवाय रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्यावा मी जीवनाक सोम्या जेजू थंय एक मोठ्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रकान दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता या मिसाचे तेसावा हे बरे आसात. क्रिस अनिकेत गोंजाल्वेस तांच्या 5व्या जल्मा दिसा अर्गामेस. मनोज डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दितात. हिल्डा आणि हेनरी डिसोजा. जेसन लोबो अर्गामेस ताच्या जल्मा दिसा. डेनिस लोबो आणि मरियम्मा थॉमस अर्गामेस. जॉयलेंटिना लस्त्रादो अर्गामेस. ओजवळ क्वेलो अर्गामेस. बाळका जेजू अर्गामेस जावन दिता. मॅक्सिम सिक्वेरा आणि कुटुंब. डॉल्फी मस्करेनास आणि जसिंता कुटुंब अर्गामेस. बऱ्या भलायके पासून राहुल आणि विक्टोरिया. सेलिन डिकोजा हिच्या आत्म्याक सुनील डिकोजा आणि कुटुंब. कार्मेन डिसोजा हिच्या आत्म्याक रुफिना लोबो. वालेरियन रोड्रिगस हाच्या आत्म्याक मार्गरेट रोड्रिगस. एडवर्ड जोकिम आणि रोस क्रिस्टिन पिंटो हांच्या आत्म्याक मार्गरेट डिसूज रोड्रिगस. अनसेंटो वॉस हाच्या आत्म्याक सुनीता मंतेरो. फ्रांसिस आणि स्टेल्ला डिसोजा हांच्या आत्म्याक रॉक आणि डेझी डिसोजा. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, ये मी समी भक्तीपणान सुरू करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आज आमी सांत जेरोमाची परब आचरिता. जेरोम जल्मतना ताच्या कुटुंबांत तो क्रिस्तांव न्हय आसलो. ताच्या उसल्यात शिकपा खातीर तो रोमाक गेलो. थंयसर क्रिस्तवांची देख पळयल्या उपरांत तो कन्वर्ट जावन क्रिस्तांव जालो, याजक जालो. उपरांत ताच्या माय गांवाक पाटीं गेलो. ताचें जिवीत पळयल्लो पापसाहेब दमासियूस ताणें ताका सेक्रेटरी करून पाटी रोमाक आपयलो. ताच्या पापसाहेबाच्या मरणा उपरांत तो परतून ताच्या गांवाक गेलो आनीक बेतलेमांत बसून ताणें एक इस्कॉल सुरू केलें आनी सांगातच एक खोवें उगडलें. मठवसी जिवीत ताचें जावन आसलें आनी त्या वेळार ताणें ग्रीक भाशेन बरयल्लो पयले बटी पवित्र पुस्तक बायबल ताणें लात्या भाशेन तर्जुमो केलो. अशें क्रिस्ताची वळख सबारांक ताणें कळीत केली. तर ताचें फेस्त आमी आचरितना आमच्या जिवितांत क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताची वळख दाखोवचे खातीर कितें मनी करूंक आमी प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान सुरू करच्या पयलें आमची पथकां देवा मुखार वळखून घेवया. तांचें बक्षाने मागून आमी सांगाता म्हणया. हांव पत्की सुपदेदरा देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्या उपसा सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumiaka krótko, sumiaka krótko, Krista ka krótko, ka krótko, sumiaka krótko. Sumiaka krótko. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन तुझ्या माग तुझ्या या सकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साकोवन दिली आनी ह्या तुज्या उतरांचो कतकतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. ह्या तुझे उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या आत्म्याक शुभाम पोषण, आमच्या तानेल्या काळजाक उदाक, आमच्या जिणेच्या रस्त्याक पजडीत उजवाड. आमच्या समें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोबान आपल्या इश्टा लागीं म्हळें, तुमी सांगता ते सारकें म्हूण हांव करेन जाणा, पूण आपूण नितीवन म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत. तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नाक लेगून ताच्यान जाप दिवंक. देव गिन्यानान सर जाणार, पदवेन सर बळिश्ट, ताका विरोध कोण शाबीत उरला. तो पर्वत एके सुवेते वयले दुसरे सुवातेक व्हरता आनी तांकां ते कळीत जायना. आपल्या रागान तो ते परतून घालता. तो पृथ्वी तिच्या स्थानांतावन आलायता आनी तिचे खांबे तरतरतात. तो सुर्याक फरमायता आनी तो उदें नासता रावता. मोर मारून तो नेकेत्रां बंद करता. तो एकलो मात आकाश मांडाल विस्तारता आनी दर्याची उंचलारां मस्तिता. ताणें सप्तर्शी आनी मृगाशीर्स, कृतिका आनी दक्षिणेचे नखेत्रां केली. ताची कृत्य वर्ती आनी आटापूंक असाध्य. ताची विस्मिता माप्पा बेसपा पायली. तो ताचे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता तरी म्हाका कळीत जायना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोण ताका आडयत. तूं कितें करताय अशें कोण ताका सांगात. तर हांव ताका कसली जाप दिवंक सकान वा ताचे कडेन वाद करूंक कसली उतरां उलयन. हांव निरपराधी जाल्यारय ताका जाप दिवंक हांव शकचो ना. म्हज्या नितीदारा लागीं हांवें दया मात्र मागुयेत. हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत. म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हूण म्हाका विश्वास ना. देवाचे उतार हे. देवाचें वडोपकार. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सद्रे मुखार पावोवन दी. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सद्रे मुखार पावोवन दी. देवा, दीस रात तुका उलो मारीत आसा. तुजे मुखार म्हजे हात जोडीत रावता. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विस्मिता करतलो वे वा मेल्ली उठून तुजी स्तुती करतली गाय. मागणे सर्वेस्परा तुजे सद्रे मुखार पावोवन दी. फोंडान तुजे दयेची, नासच्या लोकांत तुज्या विश्वासीपणाचे कोबार उलयता तुवें. अंकाराच्या गांवांत तुजी विचित्रां, पाताळांत तुजे नितीवंतपण कळोवन येता. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सद्रे मुखार पावोवन दी. हांव तर सर्वेस्परा तुका उलो मारता. दीस उजवारतना म्हजे मागणे तुज्या मुखार सरता. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक तुजे मुखामोळ म्हजे तांव लिपयताय. म्हजे मागणे सर्वेस्परा तुजे सद्रे मुखार पावोवन दी.
सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. जेजू क्रिस्ताक ओळखोनच्या आनी ताचे थंय रावनच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकरी एक लुकसाण आनी सर्व वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिष्य आपली वाट धरन मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो, तूं वेताय ते हांवें तुजो पाटलाव कोरून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक मांटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक मांते तेकूंक सयत सुवात ना. आनेकल्यांक ताणें म्हणलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापयक मातयेक पायता पर्यंत पुनी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्तान ताचे मिसांव ह्या संवसारांत सुरू करता आसतना ताणें 12 जाणां आपोस्तलांक वेंचून काडले. उपरांत 70 आनी 2 शिसांक नेमी हाडले. ताच्या भायर 12 जण जेजूचो पाटलाव करनासले. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता 3 जण जेजूचो पाटलाव करूंक आशेतात. पयलो सांगता, सोमया, तूं खंय गेल्यार कितें तुका जाल्यार हांव तुजो पाटलाव करता. कित्याक तो ताचो पाटलाव करता? ताची शिकोन आयकून घे, तांणी केल्लें आजापां पळोवन घे. या थोडे उंडे काणयोन 5 उंडे काडून 1000 ताणें जेवण दिलें. भोवशे ताची ग्रेस काय पळोवन घे. ताका जेजू सांगता, तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय. खोल्यांक बिळां आसात, तांकां मांटी आसात, वाऱ्या रुपच्या सुकण्यांक तांचो गोंटेर आसा, पूण म्हाका कांयच ना. म्हाका घर ना, म्हाका बोदीक ना, म्हजे कडेन पयशे नात, ग्रेस कांय ना. तूं म्हजो पाटलाव करूंक आशेताय गे. आनी कितें घडलें ताका? ताणें पाटलाव केलो गे? खंडीत जावन ना. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगना ताणें पाटलाव केलो म्हूण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांचे मागणी आमी करता, वांजेल आमी वाचता, सदांच्या ह्या आयताराच्या मिसाकपणी आमी वेता. थोडे फावटी आमी पुण्यक्षेत्राक हांगाच्या या कारकोळ या आमी वेळांकनी, थोडे फावटी रोमाक या आमी इस्रायलाकी वेता. कित्याक आमी वेता? असो उद्देश कितें? खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव करच्या उद्देशान गे या आमच्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत बरेपण, ग्रेसकाय, उडवीकाय, पदवी ह्या खातीर हांव जेजूचो पाटलाव करता गे. दुसऱ्याक ह्या वांजेलांत दुसऱ्याक जेजू सांगता, ये म्हजो पाटलाव कर म्हण. आनी तो कितें म्हणटा? म्हज्या बापायक फोंडांत दवरूंक म्हाका सोड.
ताचे उपरांत हांव तुजो पटलाव करता तसो बापोय मोन पावलो घरा ताचे मोडे आसले गे या तो कठीण पिडेंत आसलो गे तो उतर प्रायर तो जीवन आसलो गे कांयच पवित्र पुस्तक सांगना तशें म्हळ्यार म्हाका म्हज्या जिवितांत थोडीं वर्सां सोड ताचे उपरांत हांव तुजो पटलाव करता जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जेजू आमकां आपयता तसो पटलाव करूंक म्हजें खोटें जिवीत सांडून ताचो पटलाव करूंक म्हजे वायट शेगून या म्हज्यो वायट वडण्यो वायट संबंद दुसऱ्यांत लेखवर्ते आमाल पियोवने असल्या संगतीन जावन जेजू म्हाका आपयता तसो पटलाव करूंक हांव कितें सांगता थोडो तेंप वचों दी म्हज्या तरणी प्राय पाश्यात जावं दी उतर प्रायर हांव तुजो पटलाव करता आमी सांगनातले रे आमच्या मतीन बगता गे तिसरो सांगता सोम्या हांव तुजो पटलाव करता पूण म्हज्या घरच्यांक आदेस मागोवंक सांग सोड तशें म्हळ्यार जेजून सांगूंक ना तूं तक्षण ये घरा सांगनाका घरच्यो तुज्यो वस्तू आनी हाडच्यो कांयच गरज ना ये म्हजो पटलाव कर जेजून सांगूंक ना खंडीत जावन ताका अवकाश आसलो पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसारी संगती विशयंत संवसारी आमच्या आस्त बोधिका विशयंत आमी चड आनी चड मग्न जाता आनी जेजूचो विसर पडटा समर्थीचो विसर पडटा आनी तशेंच समर्थीचे कायदे आमी पाळिना भायल्यान मात्र आमी करचे हे पुरा समर्थीचे थोडे संगती मात आमी आचसून आसा पवित्र पुस्तकांत आमी एक दाखलो आसा एलियास प्रोफेतान एलिजेवाक पळयलें तो गाद्यान कोसून आसलो आनी ताका सांगलें एलिजेवा ये म्हजो पटलाव कर म्हजो पटलावदारी तूं जा म्हजें काम तूं हाती घे प्रोफेताचें आनी तो कितें करता तक्षण ताचें जोत रावयता पाड्यांक घरा हांबून व्हरता त्या पाड्यांक जिवसी मारता ताचें ताचो दोंगर नांगोर आसलो तो कुडके करून तांतूं उजो पेटोवन तें मांस शिजयता ताच्या कुटुंबा सांगता जेवता आनी ताचो पटलाव करता दीस डिटॅचमेंट कंप्लिटली डिटॅचमेंट तशें म्हळ्यार आमी संवसारी संगती जावन जेजू कडेन वेता आसतना मेकळे जायचे संवसारी संपूर्ण संवसारी वस्तूचेरच मग्न जावन बायल्यान थोडे आमचे समर्थीचे कायदे पडल्यार पावना आमी क्रिस्ता खातीर थोडो सॅक्रिफायस करी जाय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरेपणी क्रिस्ताचे साक्षी जायचे जाल्यार ताचे आपोस्तल जायचे जाल्यार तीन संगती गरजेच्यो एक खरो निर्धार क्रिस्ताचो पटलाव कसो तो निर्धार दुसरें तिरस्पण पर्सिवियरन्स आनी तिसरें जावन आसा सॅक्रिफायस थोडो म्हणे आमच्या जिवितांत आमी करी जाय त्या वेळार मात्र आमकां क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक आमकां साध्य जाता पयल्या वचपांत आमकां एक दाखलो आसा जॉब देवान ताका आशिर्वाद दिलें ग्रेस काय दिली ताका हुद्दो दिलो सगळें ताचे थंय आसलें पूण देवान ताका पारकूंक सोडलो ताचो मोग देवा तें खरो घे म्हण आनी ह्या संदर्भात सगळें तो होगडायता भुरगीं मरतात घर पडटा ताची मन जाती पुरा मरतात त्या झाड तो कितें म्हणटा देवान म्हाका दिल्लें देवान मेलें ताचें नांव वर्तें जावं कश्टांत दुखांत आमी भिवचें न्ही देवाचेर संपूर्ण पतयेनी दवरून ताची थंय होंदून आमी जियेल्यार आमकां सोलवून येता कश्ट येतात पिडा शिडाई आयल्यार आमी खंडीत जावन जिखता आमच्या काळजांत आसचो तो मोग उणो जायना देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी ह्या 2 वचपा विशयंत आमी नियाळ करता आसतना 3 ह्यो संगती आमी घट करून दवरया पयलें क्रिस्त थंय आमी ताचो पटलाव करता म्हणलो निर्धार
खरेपणी तसो पाटलाव करचो निर्धार दुसरें तिरस्पॉन द पर्सिवियरन्स ते एक दीस थोडे दीस केल्या मात पावना आमच्या सगळ्या जिवितांत त्या तिरस्पणान जियोवचें आनी तिसरें इल्लो मनी क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या शिकोवण्या खातीर आमी सॅक्रिफायस करचो तसो क्रिस्त आमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी आमेन. Somia kaniko mogar tuja burgyacho nirvashikar sandiucho zautyo tuja mogacho undo gowanso bedaita bapa vaidakaso mogaso ek motaso bapa Krista kuragati tu amka kange somya kaniko mogar tuja burgyacho dinvashikar sandiucho zautyo tuja mogacho. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सहपदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक नेहमी आमच्या नेट्या पयसुवेच्या भावाक सरस्वती मानून घे. भोवरत्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जन्माची देख घेवन तुजें उतर काळजांत सांबाळून आनी मोतींत नियाळून सोडवणेची बाली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अधिक आयती जाय शंकर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नामे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमचे काळजा उबारोया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सहपदेदरा आनी ससनाच्या देवा सहकाडी आनी सहतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेरोम तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार प्रलाक्षा वैभवान उंचरगितकाचे जय सर्वेस्पराचे नावे काचे उंचरगितकाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरे जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत
पातकांचे मुखसानी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें ही म्हज्या उडासाक करात. भवत सगोट पगोटोया. Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù जीवन झाला. हो पावरता सगुण आम्ही प्रगटा जेजू नव्याने धरलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जीवन बनसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीक मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगाती भगवंत दोनमतांनी सवकणी तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नात्रितेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुवें म्हज्या बद्दल म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर बसूं हांव सोदून करो स्वार, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सस्नाच्या देवा, भगवंत जन्माच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलें. ह्या पोशना वरवीं तुजें उतर भक्तीन मानून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुटीत कर. अशें सस्नाच्या जिविताक आमकां स्वस्तपणी पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोपदेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. सौम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान आमची येता. सौम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान आमची येता. उस्वार तुजो फांकय मुजेर आता, सता वाटेन मेटा काडू वेता. सौम्या हांव येता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान आमची येता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिवंका. घेवन गुरसाचे करवेनेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.